to kindly examine, and I think we should give the total revenue land available because the land will not be put to use. Requesting the Chief Secretary to please intervene and look into the matter so that we can intimate the IIT that the whole land of 13 lakhs could be given to them. It is a request from my side, so I do not know why it has come down to 9 lakhs. परत एकदा तो म्हणटा की कमी कित्याक घेतला, सगळीच आमची जागो घेवचो. म्हणजे आमकां पुरेपूर काबार करपाचो त्यांनी विचार केल्लो आसा. आमचे जे एसटी बांधव आसा तेंची जागा जावन आसा तांकां पुरेपूर काबार करपाक त्यांनी एक संदीच सोदलेली. आणि आज म्हणटा की आपले भाव आपले भयणां. खंयचे भाव खंयचे भयणां? स्वताच्याच घरान उजो पेटोवपाक आयला. ताज्या नंतर कॅबिनेटाक तेणी नोट बरयल्लो आसा, हो बी पळयात तुमी. कॅबिनेटाकूय तेणी नोट पावयल्लो आसा आणि तातूंत सिमिलर तेणी मेन्शन केल्ले आसा. आणि तातूंत ते इवन मेन्शन करता की 67 बार सोडून दिया एडजॉयनिंग पीस ऑफ लँड आसा एट मेजरिंग अबाउट 2.43 लॅक्स, सर्वे नंबर 74/40, 74/28 हाजी तुम्ही नोंद घेवचे आणि ते बी घेवचे म्हणून. आज आम्ही गोंय राज्याक आणि आमच्या सत्तरीचे खास करून सत्तरीच्या बांधवाक सांगू शकता की आमचे जे MLA श्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हे आमच्या एक इमोशन्सा बरोबर खेळ खेळपाक सोदता. आमकां एक फोटोवपाक सोदता. आमकां जशें फोटयता तशें पुरेपूर गोंय राज्याक आनी सत्तरीच्या बांधवाकूय फोटोवपाक सोदता. अशें कित्याक? आज म्हणटा की आमी तुमचे बांधव, आनी जेन्ना आमकां ट्रान्सफरी काडल्यो, जेन्ना आमकां नोटीसी काडल्यो, फर्स्ट आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक सोदले. जेन्ना आमकां उबारून येयले तेन्ना खंय आशिल्ले तुमी? तेन्ना तुमच्या दोळ्यान हें येवंक ना? तेन्ना तुमी कितें करताले? धृतराष्ट्राची हें घेवन एक्टींग करपाक बशिल्ले काय म्हणून? कितें कांयच समजून येना. आमी पळय हो मेमोरंडम सुद्दां दिल्लो जितून 1200 लोकांचे सायनी आनी वयर आशिल्ल्यो. हातून सुद्दां तांकां तेंच्या सेक्रेटरी ब्लॉकाक आमी दिल्ले आसा. तुमी हें पळोवंक शकता. अशे अनेक गजाल्यो आसा जितून तांकां कळयल्ले आसा हाज्या आदीं, आनी आयज म्हणटा की ते आपल्याक खबरूच नाशिल्लें, अशें जालें, खबरूच नाशिल्लें तशें जालें. कित्याक 9 म्हयने बायल 6 म्हयने जाले आमची बायलां रस्त्यार बसता, 9 म्हयने जाले आमी प्रोटेस्ट करता, ती आजून पर्यंत ताका समजूंक ना. इतले मिडियाचे आमच्या मिडियाच्या बांधवान आमकां नजरेन हाडले तेय ताका समजून येवंक ना. कित्याक फोट उलयता? कित्याक ही फोटिंगपणां ही कसली? परत एकदा सांगूंक सोदता, आमी जे हे सत्तरीचे बांधव IIT रद्द जायना जेन्ना म्हणल्यार आमकां ऑफिशियली कळना की IIT रद्द जाली, त्याच्या नंतर जो जागो IIT ट्रान्सफर जाला फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणून तेंच्यांनी म्हटला. हे पळयात, हांगा पळोवंक शकता तुमी, बरें बोल्डली तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा फ्री ऑफ कॉस्ट. तो परत आमच्या नांवार येना, आमचे पॉझेशनां आमच्या नांवार क्लास 1 प्रॉपरली जायना, तेन्ना म्हणल्यार आमी ओगी रावचे ना. शक्तीचे खंय तरी मरण जाल्लें आसा. जनशक्ती जेन्ना आमी दाखोवन दिलें, म्हटल्यार आमी जे सत्तरीचे बांधव एक कडेन आयले तेन्नाच खंय तरी ताका भंय दिसता असो दिसून येता. म्हटल्यार फुडले जे MLAचे इलेक्शन आसतले, कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इलेक्शन आसतले, खंय तर ताका धोकादायक अशें दिसलें म्हणून तो आयज स्टेटमेंट काडलो. ना जाल्यार 9 म्हयने आमी इतलें जें कितें केलें तें दोळ्याक दिश्टीत पडूं नाशिल्लें. आयज जे आमी सत्तरीचे लोक उबे रावल्ले आसा, एक चेतावणी दिवपाक सोदता एका, जेदा म्हटल्यार आमची लँड रायट्स इश्यू जो आसा हो सॉर्ट आवट जायना, आनी जे आमचे कलमां लायल्या ती परत रिवोक जायना, जेदा म्हटल्यार IIT हांगसरल्यान रद्द जायना, आनी जेदा म्हटल्यार आमच्या लोकांक जे ट्रान्सफरी काडल्या जो त्रास दिला हो बंद जायना. आनी आमचो एक बांधव आसा ST बांधव सिद्धू गांवकर, हाजेरूय तेणी स्वताहून नोट काडलेलो आसा. हो पळयात तुमी, जेणी तो कलेक्टराक तेणी दिल्लो आसा, नोट बरयल्लो आसा. तो समज फाटीं घेना तेन्ना म्हटल्यार आमी ओगी रावचना. ह्या नोटान तेणी बरयल्लें आसा, दिस इज विथ रेफरन्स टू दी illegally encroachment in the government land by Mr. Siddhu Gavkar at Melavali Murmune Walkoy, Sattari. The said property bearing survey number 56/6 is situated Melavali village. It is very important that action is taken against Mr. Siddhu Gavkar, Melavali Murmune. अशें कित्याक? आनी हाजे सकयल तुमकां सांगता, विश्वजीत P. राणे, Minister Health Skill Development Industries and वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट गोवा. म्हटल्यार आपल्याक जी पावर मेळ्ळा ती पावर खंय तरी लोकांक त्रास करपा खातीर तेणी यूज केल्लो आसा. जी पावर आमच्या गोंय सरकारान ताका दिल्ली आसा एज अ हेल्थ मिनिस्ट्री जी ताका मेळिल्ली आसा ती आमच्या
गोंयच्या बांधवाच्या अगेन्स्ट कितें तरी यूज केल्लो आसा